आज आमच्या बाबाचो विश्वजीत राणेचो बर्थडे आसा। तांकां पयलीं सगळ्याच्या वतीन हांव म्हाजी तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता। आमच्या बाबान सत्री खातीर खूब केल्लें आसा। सत्तरीची जनता आज पळयता बाबान सत्तरीक कितलो विकास केल्लो आसा, भरघोस विकास केल्लो आसा। गेली पयलीं खाशांनी हांगा सत्तरी विकास केल्लो आसा। तेज्या फाटल्यान बाबान 2007 ते 12 भरघोस विकास सत्तरीन करून दाखयल्ले आसा। सत्तरीच्या लोकांक आपूण कितें करूंक शकता तें। बाबाचे दैत्यप्रेमान दूरदृश्टी बाबाक आसल्या कारणान बाबान सत्तरीन मोठे मोठे पूल तयार केले। प्रत्येक गांवांत हॉट मिक्स रस्ते पावयले। उदकाच्यो ल्हान ल्हान स्किमी केल्यो। प्रत्येक पंचायतीन एक उदकाची एक MLDची स्कीम तयार केली आणि पिवपाच्या उदकाच्या लोकांचो प्रश्न सोंपोवन घेतलो। ब्रीज केले। वाळपय सारक्या सिटीन तालुका प्लेसीन आमचे सिटी ब्युटिफिकेशन केलें। हॉस्पिटलाची मोठी बिल्डींग बांदली। हॉस्पिटल केलें। मार्केट कॉम्प्लेक्स केलो। कदंबा स्टँड केलो। मोठो कॉम्प्लेक्स बांदला आणि हॉस्पिटलान सगळ्यो सुखसोयी बाबान गेल्या 7 ते 12 आणि आता सध्या ते कार्यरत आसा आरोग्य मंत्री म्हणून। आणि आरोग्य क्षेत्रांत त्यांच्यांनी गरूड हेरार घेतलेली आसा। गेल्या 8 दिसांक BJP अध्यक्ष तेंडुलकरान सांगलेलें आसा BJP सरकारान आमच्या आरोग्य मंत्री उत्कृश्ट काम करता म्हणून आणि BJPचें नांव त्या खातीर वयर सरलेलें आसा म्हणून आमकां बरें दिसता। आमचे आरोग्य मंत्री बाबा गोंयच्या जनते खातीर भरीव कार्य करता, आरोग्य क्षेत्रांत काम करता। बाबान 2007 ते 12 सालान 108 EMI हाडली आणि हजारो लोकांचे प्राण वाचयले। गोव्यान बाबाक त्या खातीर धन्यवाद दिता। प्रत्येक गरीब लोक बाबा कडेन आशेन पळयता। आरोग्य क्षेत्रांत जी कार्य केल्लें आसा बाबान त्या खातीर बाबाची दूरदृश्टी आसा। गोव्यान प्रत्येक खेड्या पाड्यान गरीब लोकांक उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मेळपाची। शहरांतल्या लोकांक आरोग्य सेवा उच्च दर्जाची मेळटा पूण ग्रामीण भागांत ती मेळना। हेजेर बाबान सखोल अभ्यास केलो आणि त्या खातीर आतां सद्या मेगा कॅम्प आयोजीत करून खेड्या पाड्यान उच्च दर्जाची सेवा पावोवचेले बाबाचें कार्य चालू आसा। गेल्या 10 वर्सांक सत्तरीचे महिलांक व्यासपीठ मेळोवन दिले। सत्तरीच्यो महिला आघाडीचेर उरच्यो, प्रत्येक क्षेत्रांत त्यो फुडें वच्यो हे बाबाचें ध्येय आसा। युवकांकूय सत्तरीचे युवक बाबाक आशेन बाबा कडेन पळयता। बाबा सत्तरीच्या युवकांक खेळांतूय फुडें व्हरूंक शकता, तशेंच शिक्षणाक फुडें व्हरलें आसा। रोजगार क्षेत्रांत तर बाबान उच्च भरारी घेतलेली आसा आणि प्रत्येक कुटुंबातली व्यक्ती, प्रत्येक कुटुंबाचे लोक बाबा कडेन आशेन पळयता। बाबा आमच्या खातीर गरिबा खातीर कितें तरी करतलो ही आशा प्रत्येक लोक बाळगून आसा। बाबाक जो पर्यंत सत्तरीच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा, गोर गरिबांच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा, तो पर्यंत बाबाक राजकारणान बाबा असोच चमकत रावचो अशें सत्तरीच्या लोकांची इच्छा आसा। आनी सत्तरीच्या लोकांचो तेंच्या फाटल्यान सदांच आशिर्वाद असो आसतलो। बाबान राजकारणांत अशेंच चमकोन आपलें कार्य लोकां खातीर दाखोवन दिवचें अशी सत्तरीच्या लोकांची इच्छा आसतली। सत्तरी म्हटल्या नंतर 2 मतदारसंघ येता, एक पर्या मतदारसंघ आणि एक वाळपय मतदारसंघ। पण खरें नेतृत्व सत्तरीचे म्हटल्यार दोनूय मतदारसंघाचे विश्वजीत आमचे बाबा करतात। तांकां त्यांच्या बर्थडेच्या हार्दिक शुभेच्छा दिताच। त्याच बरोबर त्यांचें कर्तृत्व जें आसा तें पळयलें जाल्यार असो धडाडीचो आमदार म्हाका दिसता गोंयांत मेळपाक कठीण आसा। आनी त्याची जी दूरदृश्टी आसा ती बरी फुडें आहा। दूरदृश्टी विकासाची दृश्टी सोडाच, पण आयज तेंच्यांनी बरेचशे भुरग्यांचे नोकरेचे प्रश्न सोडयलेले आहा, महिलांचे प्रश्न सोडयलेले आसा, त्या खातीर ते वावुरतात। आणि दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आरोग्य मंत्री ह्या नात्यान तेंच्यांनी जे काम जे केलेलें आसा तेंचें गोंयांत नांव घेतात। अशे आरोग्य मंत्री म्हाका दिसता मेळपाक क्वचितच अशे आसात। आनी तेंच्यांनी बरेचशें काम गरिबां खातीर केल्लेलें आसा। आमच्या आज सत्तरी पळयलें आज सत्तरी मागासलेली ना, हेजे श्रेय सगळें आमच्या बाबाक वयता। आयज प्रत्येक गांवांनी पळयलें जायत जाल्यार भुरगे 5-10 भुरगे नोकरी करतात। ते सगळे जाण भुरगे बाबान लायलेले आसात। आयज सत्तरीत रस्ते पळया, पाणी पळया, हे सगळे विकास जो आसा तो बाबाचो आसा। आणि त्या खातीर असो दूरदृश्टी नेतो आमकां मेळ्ळा म्हणजे खरेंच आमी भाग्यवान समजूंक जाय। तेंचे जे आमचे वडील आहात आमचे प्रतापसिंह राणे यांचें प्रोत्साहन घेवन तेंचे फाटल्यान आपलें नांव, आपल्या बापाचें नांव कमयतलो हेतून तिळमार शंका ना। आमकां अभिमान आसा। आमी सत्तरीचे लोक
पयलीं त्यांच्या आमचे प्रतापसिंह राणे त्यांचे वडील आसले त्यांच्या फाटल्यान आसले आणि त्याच्या फाटल्यान आमी बाबा कडेन पळयता. फुडलो जो आमचो नेतो आसा तो बाबा आसतालो हे ती मात्र शंका ना. आमकांय बी त्याच्या बद्दल त्याच्या फॅमिली बद्दल अभिमान आसा. नमस्कार, हांव उदय सिंग राणे, एक्स सरपंच ऑफ बिरोंडा पंचायत. आयज आमचे वाळपयचे आमदार आनी गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे यांचो 47वो वाडदीस. त्या वाडदिसा निमतान तांकां हांव वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दितां आनी तांकां ते भरभराट अशीच जावची, तेंच्या आरोग्य आयुश्यान अशीच तेंची वाटचाल फुडें जावची म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करता. विश्वजीत राणे म्हणजे एक वेगळेच तरेचे जेंच्यांनी एक वाटचाल केल्या आरोग्य क्षेत्रांत डेव्हलपमेंट 70च्या भागांत जो तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट केला की अशे तरेचो वेगळेच तरेचे वातावरण तेंच्यांनी लोकां मदीं निर्माण केलां. आरोग्य क्षेत्रांत जायतीं कामां तेंच्यांनी फाटल्याय 5 वर्सांक जेन्ना ते आरोग्य मंत्री आसले तेन्ना भरभराट केल्ली आरोग्य क्षेत्रांत आनी परतून एकदां आतांय बी ते आरोग्य मंत्री आसा. एक वेगळे तरेचे वातावरण लोकां मदीं तेंच्यांनी निर्माण करून वेगवेगळ्यो सुविधा तेंच्यांनी आरोग्य क्षेत्रांत लोकां मदीं दिल्लेल्यो आसा. डेव्हलपमेंट हो 70च्या भागांत तेंच्यांनी केल्लो आसा तो सगळे कडेन 70 भर आयज दिसून येता. पण आरोग्य क्षेत्रांत सबंद गोंयभर 70चें तशें न्हू, सबंद गोंयभर लोक एक आशेचें किरण अशें वाट पळयत आसा की ते लोकां मदीं कितें तरी करतले आनी खरोखरच तेंच्यांनी आरोग्य क्षेत्रांत वेगवेगळ्यो सुविधा केल्लेल्यो आसा. आयज तेंच्यांनी पयरूच 108 ही सुविधा तेंच्यांनी कार्डियेक ही सुविधा तेंच्यांनी लोकां मदीं पावोवन दिल्लेली आसा. फाटल्या दिसांनी आनी एक मोटरसायकली वयल्यान पायलट ही लोकां मदीं केन्नाय लोकांक बरें नासत मदीं रातच्या केन्नाय तरी गाडी वचना त्या जाग्यार गाडी पावोवपाची तेंच्यांनी सुविधा लोकांक वेगवेगळ्या तरेचे सुविधा तेंच्यांनी गोंय राज्यभर तेंच्यांनी दिल्लेल्यो आसा. आयज 70 भर ते एक मेगा कॅम्प म्हणून आमी वावर करतात. ते सबंद लोकांक तेची सुविधा मेळटा. एक 80 तरी डॉक्टर हांगासर ह्या सबंद 70 भर शेनवारचो एक वेगळेच तरेचो आठवड्याक एक कॅम्प जाता आनी लोकांक ह्यो ते सुविधा दिता. अशे तरेचे वातावरण ते निर्माण करून सबंद 70 भर आनी जनतेचो ते आशिर्वाद घेता. असोच तांकां जनतेचो आशिर्वाद आसचो आनी तेंची भरभराट ह्या क्षेत्रांत जावची इतलेच देवा कडेन प्रार्थना करता आनी परत एकदां तांकां तेंच्या वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. पयल्यान पयलें आज तांचो बर्थडे तांकां वनवनीच परबीं दिता जल्म दिसाची. बाबा विश यू हॅपी बर्थडे. तर तेंच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतात आनी तांच्या घरच्यां खातीर आमी देवाक दिनवासतात. कित्याक असलो बरो आमकां राजकारणान वावुरपी फुडारी दिला म्हणून तेंच्या कामान तांकां आमी बरें यश हांवन येतात. तांकां आमी आपुरबायेन बाबा म्हणटात. तर बाबान आमचे हे 70ची जायती सुदरगत केल्या ती सांगून काबार जावची ना. ते थोडेच वर्सां आहात पूण चड कामां केल्यान. तशीच कामात केल्यान तितलेंच न्हू, दुसऱ्या कडेन जायना आसलेलीं खूब वर्सांचें आसलें. जसो पाडेलीचो पूल कितले आदले मिनिस्टर पासून येवन गेले तेंच्यांनी डेट घालून दिल्ली पूण ते पासून तांकां जावंक ना. तर हें काम बाबा विश्वजितान केलें. तशेंच तांकां शाबासकी दिता तेंच्या आवय बापाय पासत. जशे ते एक बरे राजकारणी आहात. तेंच्यांनी ह्या राजकारणान आपल्या बाबाय सांगातान बरेंच ते शिकल्यात, ज्ञान घेतलां, एक बळवंत फुडारी जाल्यात. तशें तांकां ह्या तांच्या फुडारपणाक आमी बरें यश हांवन येतात. आनी हेच्याय फुडें तांणी जशीं आमच्या 70 कामां केल्यान तशीं आख्ख्या गोंयांक कामां करून तो एक बरो CM जावचो हें आमचें आवडे. देव बरें करूं. It's Parveen Sheikh, Chairperson of Walpur Municipality. Firstly, I would like to wish Honorable Health Minister Vishwajit Rane for his birthday. He is a very thoughtful leader with great vision and sincere, and he has a very good impact on all community, no matter for him which community he is. So we've got such a dynamic MLA of Valpai constituency that he has changed the whole dynamic looks of Valpai. It is to his that you can see a great change in Valpai. He has taken up the face beautician. In face beautician, you can see the very good development of Valpai, and now he is going up for the phase 2 beautician. Very soon it will be started. And regarding the health and all, you can see there is a very good development. The moment he has been appointed as a health minister,
during his teenage, a very good change in the health center also. First, there were no proper doctors, no dialysis instruments, and no machinery, nothing. But now, if you go there, you can see very good doctors, and even dialysis machines have been installed. And now there is a very good requirement for the public also, whoever goes in the health center. It is all through this Honorable Health Minister only. And regarding the development works and all, a credit really goes to him also, because almost 25 development works have been carried out under his leadership, and there are many more tendering process which he also does immediately also. So I really thank for him for the work he is doing, for the good vision and sincerity. So I really thank. So once again, I would like to thank for his birthday. Thanks a lot. विश्वजीत राणेबद्दल सांगपाचें म्हटल्यार कित्याक सांगात तितलें कमी, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या वाठारांत ते जेन्ना इलेक्शनाक येयले तेज्या पयलीं खूब आमदार जावन गेले, तेंच्यांनी कांयच केलें ना. आतां ते जाल्ल्या कारणान आमचे वाठारांत खुबशे थंय आमचे म्हटल्यार फूट ब्रीज जालो, बंदारो कम फूट ब्रीज. त्या कारणान थंय खूब लोकांची येरादारी जी आसली लाँग, ताका थोड्यांक पडटालें लाँग डिस्टन्स, ते खुबशाच्या लोकांक जे सायटींतल्या गांवांत फक्त एक 100 मिटराचे डिस्टन्स तांकां 2 किलोमिटर जावं 3 किलोमिटर क्रॉस करून वयचें पडटालें पावसाच्या टायमार. ते तेंच्यांनी एक फूट ब्रीज करून ते तेंच्यांनी एक लोकांक बरें हें दिल्लें. त्याच हितूर मेन म्हणल्यार लोकांच्या उदकाचो प्रश्न आसलो करंजोळ कुमटळ त्या भागात. तर तेंच्यांनी सीर सावड्डे थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बसोवन खुबशे लोकांचे पाणयाची म्हणजे एक प्रश्न तो सोडयल्लो आहा. तशेंच आतां आमचे सावड्डे पंचायतीची न्यू बिल्डींग घेतलेली आसा नवी. वाडदिवसा बद्दल हांव तांकां इतली शुभेच्छा दिता की तांकां बरें देवान आयुश्य बरें भरभरचें आयुश्य दिवचें. तशेंच तांकां देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्यांनी बरें अशें लोकांचें काम करचें. आनी ते हेल्थ मिनिस्टर आसल्या कारणान तेंच्यांनी लोकांचे खूब जाणांक तेंच्यांनी फायदो करून दिल्लो हेल्थाचो. आनी हांव तांकां तेंच्या वाडदिवसा बद्दल तांकां म्हणजे लाख शुभेच्छा तांकां. आनी तें आयुश्य बरें दिवचें आनी देवा कडेन तांकां अशीच काम लोकांचें करचें हें तितकें सांगून. तुमचे वाळपयन गेलो की आमकां चुकल्या सारकें जाता मरे. खंय पावलो, पणजे पावलो काय खंय पावलो आपूण चुकोन, अशें जाता म्हणल्यार रातचे एक वेळ. अशे पद्दतीन वाळपयची सुदारणां जाल्ली आहा. हेल्थ किंवा आमचे पुलां, आमचें जें वाळप वचपाचें अंतर आसलें तें जवळ जवळ आमकां मोटरसायकलीन गेलो जाल्यार 20 मिनटां, आतां 5 मिनटां जाल्यार आमकां मोटरसायकल चड जाता. चलत गेलो जाल्यार आमी अर्द्या वरा भितर वाळपय पावता. इतलें डिस्टन्स आमचे लागीं. वेळसा पूल बांदलो, कुडशे पूल बांदलो, बंदारा पूल, आनी तें डिस्टन्स लागीं करूं. भुरग्यांक वेगवेगळे बस चुकली, चलत सहज पावता स्कुलाक. आमी आसाच, आमी तेंच्या फाटल्यानूच आसा. ते जे नेतृत्व करता तेंच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले आनी आसा. वाडदिवसान तांकां खरोखर बरें दीर्घ आयुश्य मेळचें, तेंची बरीच भरभराटी जावची, तेंची फॅमिली, तेंचे सगळे घरची मंडळी ही सदांच सुखी आसची. आमचे तांकां सदांच आशिर्वाद आसतलो की मोलाचो की तुमी खरोखर सुखी आसचे आनी तुमकां दुर्ग आयुश्य देवान दिवचें जनते खातीर. आनी जनतेची संधी करपाक तुमकां भरपूर संधी मेळची सेवा करपाक हें सांगता. आनी खरोखर राणे हे आमचे खरोखर दाता आहा, दाते की 70 लोकांचे खरोखर दाता आहा की आयज आमी बिंदास्त न विचार करता न्हिदता की तेंच्या जिवार की आमकां कितें जालें, कितें घडलें जाल्यार ते फाल्यां जाप दितले आनी ते आमच्या फाटल्यान आसा आनी आमी तेंच्या फाटल्यान सदांच रावतले. जेन्ना विश्वजीत राणे इंडिपेंडंट रावलो न्हू, तेन्ना पासून तेणी आपल्या मागीर इंडिपेंडंट पयलीं रावलो आनी मागीर काँग्रेस पक्ष तेणी जॉयन केलो. आनी जेन्ना ते मंत्री जाले न्हू तेन्ना 70च्या विकासा कडेन तेंच्यांनी पूर्ण लक्ष दिलें. पयलीं तरी ते वाळपय मतदारसंघान हॉस्पिटल बांदलें, मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी ब्युटिफिकेशन केलें. करता करता तेंच्यांनी गांवांनी लक्ष दिवपाक सुरवात केलें. मेन आमचो पॉयंट कितें आसलो, रस्ते करपाचे. त्या रस्त्याचेर तेंच्यांनी सगळे अख्खे आमचे 70चे रस्ते तेंच्यांनी चकाचक करून सोडले. 23 बाबाचो बर्थडे आसा तेन्ना तांकां हुनहुनीत परबी दिता आनी बाबा तुमी अशेंच आमच्या 70 खातीर आनी निदान आमच्या गोंयच्या खातीर अशेंच वावरत रावा. जेन्ना बाबान सुरवातीकूच 108 ही गाडी केली न्हू
त्याच्यापासून बाबा आमचं शायनिंग झालं अख्ख्या गोयचं. तसेच बाबा तू याच्यापेक्षा शायनिंग जा आणि आमचं गोयचं डेव्हलपमेंट भरपूर प्रमाणांक इतकी अपेक्षा करता. आणि परत तुका एक बड्डेची उन्होंनीत परवी दिता आणि तुमचे आरोग्य असे देवाकडे मागता की तुमच्या फॅमिलीक सुद्धा सुख सोयी आणि आरोग्य बरे देऊ. ज्यांना तुमचे आरोग्य बरे जातले त्यांनाच बाबा आमच्या 70चे लक्ष सगळ्यांचे लक्ष तुमचे रोयतले. तुमका परत एकदा उन्होंनीत परवी दिता की तुमचे आरोग्य आणि हॅपी बर्थडे म्हणटा बाबा तुमका. थँक्यू. त्याच्या कार्याबद्दल जर म्हणपाचें जाल्यार कोणी सांगपाची गरज ना. तुमी आतां वाळपयसून येयल्या, तुमकां दिसता की वाळपय पावतकर कितें 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं वाळपयचें स्वरूप कितें आसलें आनी ॲट प्रेझेंट वाळपय कशी आसा तेचे वरसून बाबान कितें डेव्हलपमेंट हांगा केल्या हें दिसून येता. कोणी कोणाक सांगपाची गरज ना. आनी बाबा असो आहा की तेका तेचें इंटेंशन आसता की कितें तरी 70 म्हणजे 70चे जे लोक आसा तेंच्या खातीर कितें तरी करपाचें हे तेजें ध्येय आसता. तेका पार्टीचो मोठोसो तेजो विशय नासता. तेका मेन आहा तें डेव्हलपमेंट. वाडदिसाचे म्हाजे मना वचून अशी हें आसा की आरोग्या खातीर तेंचे कडेन तांकांय देवान बऱ्या भशेन आरोग्य दिवन अशेंच तेंच्यांनी 70च्या लोकां खातीर सगळ्या लोकां खातीर अशी जनसेवा करची. आनी म्हाज्या कडसून तांकां वाडदिसाच्यो म्हाज्या कडसून शुभेच्छा. त्यांनी खूपशे असे आमच्या पंचायतीत थोडो विकास जावंक ना, पण वाळपय शहरांत मेन उद्देश तेजो आमची राजधानी वाळपय आसा तेजो त्यांनी भरपूर असो विकास केल्लो आसा. एक हेल्थाची जर पळयत जाल्यार अजून सुद्दां लोकांचे आमच्या 70चे हेल्थ सांबाळपाक त्यांनी तरेतरेचे कॅम्प अरेंज केल्ले आसा. आतां आमच्या हांगा आसा कॅम्प खंय खडके आनी ते हर एक तरेचो दोतोर थंय येतलो आनी लोकांक ते ताबडतोब कळटलें कितें दुयेंस आसा तें आनी तेजे ट्रिटमेंट लोकांक दिवपाचे. आमच्या 70च्या लोकांचे हेल्थ सांबाळपाचे आतां बाबा खुबशे काम करता. पण आमचो ह्या सायडीन विकास आसा तर बाबा आमी कितें करता पंचायती जे ठराव घेतात बाबा ताबडतोब नोट घेवन तो फॉरवर्ड करता आनी आमकां तो हेल्प करता. ते ऑफिसरांक वचून सांगता ताबडतोब तेजे वचून पळयात तेजे कितें ठरावाचें आसा ते ताबडतोब आपणाक येवन कळया म्हणून. हे तो ताबडतोब आमकांच केन्ना केन्ना खबर नासता की आमच्या कितें जाय, पण तो आमकां उगडास करता हो ठराव घे तो ठराव घे. इतले ताका आमच्या बद्दल आमच्या गरीब जनते बद्दल ताका आमचे भावना ताका खबर आसा. आमी गरीब लोक ते गरीब लोकांक कशें सांबाळपाचें हे आमच्या बाबा शिवार आनी कोणाक खबर नासतलें चड करून. आनी तेजे प्रत्येक बारीक व्यक्तीचेर तेजें लक्ष आसता. आतां 23 तारखेक तेंचो वाडदीस आसा. हांव देवा लागीं मागता की तेजें हेल्थ तशें तो आमचें हेल्थ सांबाळटा तशें देवान तेजें हेल्थ सांबाळचें आनी आमचे गरीब जनतेचे तेजो नदर आसची आनी आमच्या वयर काडपाचो तेज्या हातीन प्रयत्न जावचो हें हांव देवा कडेन मागतां. हे असो मनीस आमकां परत परत योगायोगान मेळना. आतां काही कारणां राजकारणांत सकयल वर अशें जाता, पण जेन्ना तो सातांतलो काळ आनी आतांचो काळ मातसो फरक आसा, पण बाबाक तळमळ आसा, तेजे करपाची इच्छा खूब आसा, पण थोड्यो गोश्टी तेज्या हातींत ना ती आमी समजून घेवपाक जाय. आमचे उजगांव भाग आसा तो वाळपय 70 मतदारसंघाक एटॅक जाल्ल्यान आमी सगळे लोक खूश आसात. कित्याक आमचे इतलीं वर्सां मागासलेलो कसो आशिल्लो, मायनींग एरिया आसून उजगांव फॅक्ट्रीज आसून सुद्दां आमचो उजगांवचो डेव्हलपमेंट असो कांयच जावं नाशिल्लो. आनी आमी जेन्ना 70क पळयताले तेन्ना आमकां दिसतालें की आमी 70क खंय तरी एटॅच जावचें आनी तें आमचें जालें मागणें कशें. आनी आज 70 पळयल्यार आमकां दिसता की हे 5 वर्सांक उजगांवचो जितलो विकास जावना तो हे 5 वर्सांक जातलो आमकां विश्वास आसा. हांव एज अ पंच बाबान आमकां बसून सगळे पंच मेंबरांक जेन्ना गायड केले, इंजिनियर्स हाडून आमी जेन्ना आमचो प्रोजेक्ट पळयलो तेन्ना आमकां दिसलें की उजगांव खंय तरी आतां हे 5 वर्सांक भरपूर सुदारतलें. आमचे पंचायत हॉल डेव्हलप म्हणजे आतां बांदपाचें काम स्टार्ट जावपाचें आसा. प्लस 1,500 लोकां खातीर कम्युनिटी हॉल उजगांव खातीर लोकां खातीर बाबा बांदपाचो आसा. प्लस खुबशे अशे प्रोजेक्ट ताणें आतां उजगांव हाडपाचें चिंतलां. आनी आतां आमी पळयलांच आसतलें की विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर जातकीर कसो ताणें कामाचो धडाका लायिल्लो आसा. जेन्ना फर्स्ट टायम ताणें धुरी म्हणजे अशी विश्वजीत राणेन हेल्थ मिनिस्टराच्या हातान घेना फुडें पोर्टफोलियो फर्स्ट ती गार्बेज जेन्ना ताणें निवळ केली हांगा GMC कडेन तेन्नाच आमी चिंतलें की ताणें स्टार्ट केलें फर्स्ट हातान घेवन. पयलीं ताणें कार्डियाक डिपार्टमेंट स्टार्ट केल्लें आनी आतां ताणें कॅन्सर डिपार्टमेंट स्टार्ट करता. प्लस सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आनी काल तुमी पळयलां आसतलें की बेडींग हें तें करपाक लॉन्ड्री जी ताणें चिंतलें तितलें तो आपलें सामकें अशें कामाक झपाटून काम करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. दुसरें चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट म्हणजे भुरग्यां खातीर, बालवाडी खातीर, बायलां खातीर
काल ताणें वुमन्स डे डिक्लेअर केल्लें आसा की महिला मंडळांक आपूण आतां वर्सांक 25,000 दिवपाचें आसा. एकूच टायम न्ही, प्रत्येक वर्साक 25,000 किंवा 20,000 मेळपाचें आसा. कित्याक तांणी फुडें सरून ते पयशांचो कितें तरी यूज करचो. म्हणजे तो आपले हाका कामाक इतलें झपाटून घाल्लें आसा की आमकां खबर आसा की गोंयान असो हेल्थ मिनिस्टर मेळपाक जाय म्हणून हें आमचें नशीब. आनी दुसरें आमचें नशीब म्हणजे आमचें ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान येतात आमी. आनी आमी आतां बड्डेक बाबाक विश करपाक सोदतात की ताका देवान बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें. आनी ताणें पळय हें जें जनते खातीर काम हातान घेतलां तें ताज्या हातूंतल्यान भरपूर लोकांची सेवा जावची. आमचे 70रीचो डेव्हलपमेंट जावचो आनी तसो गोंयचोय जावचो. आनी गोंयाक खरें एक असो हेल्थ मिनिस्टर मेळप म्हणजे एक नशीब कशें. कित्याक तो दीसभर आपल्या कामान झोकून दिल्लो आसा. आमी पळयतात पणजे वतगीर की तो पणजे रावपी पूण तो घरा कडेन कमी आसता, सेक्रेटेरियट नाजाल्यार आपल्या ऑफिसान आसता आनी अख्खे गोंयचे लोकांक तो एंटरटेन करता. फक्त 70रीचेच लोकांक असो न्ही. एज अ हेल्थ मिनिस्टर ताच्या ऑफिसान पळयत जाल्यार काणकोणचे पतान पेडणेचे सुद्दां लोक आपले कितें तरी प्रॉब्लेम्स कितें ग्रिवन्सीस घेवन येता पूण तो तांकां सगळ्यांक मेळटा. तें पळोवन खंय तरी बरें दिसता की आमकां एक आमदार असो आसा जाचें एक विजन आसा, कितें तरी काम करपाची ताजी स्पिरीट आसा आनी तो एक काम करून दाखयता. तेन्ना आमी ताका बरें आरोग्य आनी आयुश्य मेळचें आनी ताजी सगळीं स्वप्नां आसा ती पूर्ण जावची म्हूण ताच्या बड्डेक विश करता. आमचे विश्वजीत राणे जाका आमी बाबा म्हणटा ते पयलीं काँग्रेसीन आसले आनी आतां ते BJPन गेले आनी BJPच्या तिकेटाचेर ती निवडून आले. तेंचो एकूच हावेस आसलो की गेल्या 5 वर्सांक आपली 5 वर्सां फुकट गेली पूण ह्यान फुडें वचची न्ही ह्या हावेसांक ते BJPन गेले. एकंदर तेंची जर कळकळ पळयली जाल्यार ते लोकां खातीर सदांच वावुरता. आनी म्हाका खात्री आसा की तेंच्यांनी जो BJPन वचून जो तेंच्यांनी एक निश्चय केला तो डेफिनेटली तो ह्या कामाक सक्सेसफूल जातलो म्हणून हांव तेज्या ह्या वाडदिवसाच्या निमतान हांव तेंकां आयुश्य आरोग्य दिवन त्या कडेन मागता तेंकां सदांच आनंदीत दवर, तेंकां काम करपाची उन्नती हुशारकी दवर आनी हांव तेंकां परती एकदां तेंच्या वाडदिवसाची परबी दिता. विश्वजीत राणे हे आमदार जाल्या नंतर वाळपयची खरी भरभराट जाली. पयलीं एक मागासलेलो तालुको आनी तेचे तालुका स्थान अशें हें आसलें आनी खूब जुने रस्ते ओल्ड, बिल्डिंग्स ओल्ड, सगळे म्हणजे खूपच जुने आसले. तेंच्यांनी 5 वर्सांत इतकी भरभराट केल्या हांगा की कोण म्हणजे भायलो कोण येयले वळखना वाळपय पावला आपूण पणजे पावला अशें कंडिशन आहा. त्याच प्रमाणे हॉस्पिटल खूब जुनाट आसले आनी फॅसिलिटी कांयच नासल्यो. तर आतां खूब जाले फॅसिलिटी, सगळे डायलिसीस पासून सगळे हांगा तेंच्यांनी केला. त्याच प्रमाणे फ्रूट मार्केट, बस स्टँड हो एक मॉडेल बस स्टँड आहा. एशियांतलो मॉडेल बस स्टँड तेंच्यांनी हांगा केला. हेच्या बद्दल आमकां आनंद आहा. आनी त्याच प्रमाणे गांवागांवांत सुद्दां आतां वाळपयचेर म्हणल्यार गांवागांवांत प्रत्येक कडेन हॉट मिक्स रोड आहा. तेच्या नंतर इलेक्ट्रिसिटी, पाणी, सगळे फॅसिलिटी तेंच्यांनी इतक्यो बऱ्यो केल्या की तांकां आनी कोण कॉम्पिटिटरच ना अशें म्हणपाक हरकत ना. तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य देवान दिवचें. त्याच प्रमाण तेंच्या आतां फुडल्या काळांत तेंची भरभराट जावची आनी तांकां वयली स्थानां मेळत जावची आनी आमची वाळपयची उदरगत आतां जाल्या तेच्या परस तेंच्यांनी बरी करची अशें म्हाका दिसता आनी तांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. विश्वजीत राणे जे आमचे आमदार आसा वाळपयचे तेंचें जें कार्य आसा तें उत्कृश्ट कार्य आसा. पूर्ण गोव्याभर तेंच्या कार्याची आज स्तुती केली वता आनी तेंच्यांनी जे आतां एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे येदोडे ब्रीज जो तेंच्यांनी बांदलेलो आसा हें कोणाक शक्य नासलें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. म्हणजे हांव जो पंच मेंबर आशिल्लो त्या हेतून येदोडे एक गांव आहा ताका तो एक तेणें बरो पूल एक बांदलेलो आसा आनी जवळ जवळ 3 ते 4 पंचायती त्या पुलाक लागून जोडल्यो गेल्यो वता. तेंच्या वाडदिवसा निमित्तान तांकां मना पासून शुभेच्छा दिन दिसता आनी देव तांकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवं जेणे करून ते आतां जशी सेवा करता गोंयची तशीच मोठ्या प्रमाणान पूर्ण गोंयभर तेंचो नांवलौकीक जावचो, पूर्ण भारतभर नांवलौकीक जावचो अशी हांव ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां. हांव खान फॅमेदा, एक्स वायस चेअरपर्सन ऑफ वाळपय म्युनिसिपल कावन्सील. म्हाका आज इतलें खूश जाता
कित्याक तर जर तुमी आमचे वाळपय पळयत जाल्यार पयलींचे वाळपय म्हणे 7 वर्साचे पयलींचे वाळपय आनी आयचे वाळपय सामके चेंजीस आसा. डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार तुमी हॉस्पिटल पळयात आतां आमची, वाळपय म्युनिसिपल बिल्डींग पळयात, वाळपय बाजाराची बिल्डींग पळयात, रस्ते गांवां जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां रस्ते बरे मेळटाले. कित्याक लागून फक्त आमचे MLA श्री विश्वजीत राणे हांकां लागून. जेन्नाच्यान हेणी हे आमची वाळपयची बागदोड आपल्या हातान दवरली तेन्नाच्यान उदरगत आनी उदरगत. कितलेशेच भुरगे कामाक लागले, कितलेशेच बायलां जी आसा पयलीं घरान आसतालीं आतां विमेन एम्पावरमेंट म्हणे कितें तें तांकां कळ्ळें. ही सगळी जे आसा ते दिलेले आसा ते आमचे विश्वजीत राणेन आमकां दिलेले आसा. तर म्हाका आज खूब खूश भोगता. मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने अच्छे होते हैं. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. इसका मतलब ये है कि हमारे MLA और आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे के जो हौसले हैं ना वो बुलंद है. उनको हम कहते हैं कि वो ऐसे विजनरी लीडर है जो सिर्फ अपने ही इलाके के लिए नहीं पूरे गोवा के लिए सोचते हैं. और आज आरोग्य मंत्री बनकर उन्होंने जो आरोग्य के क्षेत्र में इतनी डेवलपमेंट की है उसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र होता है कि ये MLA हमारा 70 का MLA है. तर आजच्या ह्या दिसा निमित्तान हांव आमचे लाडके श्री विश्वजीत राणे बाबा हांकां तांचे जन्मदिसा निमित्तान माझे वतीन आनी आमचे सगळे 70कारांचे वतीन तांकां जन्मदिसाची शुभकामना दिता. सर, हॅव अ हॅपी वाला हॅपी बर्थडे. थँक्यू.